योकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपुळ्याच्या हेडलाईन्स। तापली विधानसभा पर्यटन कायदो मसुद्याचेर हैदराबादल्या नालसार इन्स्टिट्यूटाक दिल्ल्या कामाचेर गरम गरम चर्चा। रोहन खंवटे आनी युरी आलेमांव मदीं उतरांचे घेर। दिवचल मार्केटातल्या कापोतींचो विषय परत चर्चेक। कापोती घालून बसतात काय विक्रेते। थळाव्या पसरकारांची खर हरकत, म्हणटात हांची गंभीरतायेन घेयात दखल। कोलवाळची बंदखण देशातली सगळ्यात व्हडले ड्रग्स रॅकेट। तेलंगणा पुलिसांनी केला आरोप। गोंय विधानसभेत गाजलो प्रश्न। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। पर्यटन कायद्याचो मसुदो तयार करपाचें काम हैदराबादातल्या नालसार म्हटल्यार नॅशनल अकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांकां खूब चड पयशे दिवन आउटसोर्सिंग करपा विशीं पर्यटन मंत्र्याक विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी प्रस्न विचारलो। नालसार फकत अहवाल तयार करतलो, कायद्याची बाजू कायदो खातें पळयतले, रोहन खंवटेन जाप दिली। प्रस्तावित नव्या पर्यटन कायद्याच्या मसुद्याक खाजगी एजन्सी दिवपाच्या विशयाचेर सभाघरांत चर्चा जाली। कायद्याचो मसुदो तयार करपा खातीर एजन्सीची नेमणूक केल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या मदीं उतरांचे कॅण पेटले। What criteria your department or the center of Naslar law school university, basically it's a law school university, was chosen to draft the tourism promotion and management bill? What was the criteria? Did the tourism ministry verify their past experience? If any of the center has drafted a bill on tourism related bill in the past, I again understand from the annexures that I've seen that the choice of this particular thing was made on nomination basis, single source selection. So what is the source of this selection and nomination? आमच्या डिमांडा वेळार टुरिजमाचेर सगळ्यांनी आपापले विचार मांडले। कोणे सांगले इलिगल टाउट चल्ल्या, कोणे सांगले धंदे चल्ले तुम्ही एक्शन घेना, कोणे म्हणले की रस्त्यार कोण जेवण करता तुम्ही काय एक्शन घेना। स्पीकर सर, टुरिजम इज नॉट ओनली अ डिपार्टमेंट आणि गोंया खातीर मायनिंगाक जेन्ना आशिल्ली तेन्ना मायनिंग आशिल्ली, आज टुरिजम इज अ इकॉनॉमी आणि टुरिजम इकॉनॉमी म्हणटकर वी नीड टू एन्श्युअर दॅट एवरीथिंग अराउंड इट इज टेकन केअर ऑफ। Speaker sir, Nalsar was approved from Goa Tourism Board itself. Speaker sir, in 2021 agenda padha is for 2021 नोव्हेंबराची कार आणि पळय। अरे when law said no, how did you take it in? Speaker sir, specific प्रश्न विचार specialist to get मुंशा आडू सोडता। हाका सवय झाल्या। Speaker sir, सवय कोणाला ना एका सवय डोंगराच्या हातूंतल्यान हुनीर सोदपाची जाल्यार सवय हाका। डोंगर पकडून हुनीर सोदपाची सवय जाल्या लीडर ऑपोजिशन। आमकां उत्तर दिवपाक जाय। Speaker sir, तुझा प्रश्न विचार पळय। माझो सिंपल प्रश्न आसा ते बसोय। Speaker sir, ते बसोय। आणि 2 मिनिटां उरलेले रिप्लाय टू Speaker sir, तुझा स्पेसिफिक प्रश्न किती आसा? specific question, agenda for the third meeting of the Goa Tourism Board held on 15 December 2022 at 11 AM. Speaker sir, एजेर जरी तो चोयल्यार प्रश्न किती आसा? वेळ संपला। स्पीकर सर किती फगडा झालेले आहे? स्पीकर सर, उत्तर दिवपासाठी स्पीकर सर ताजो प्रश्न सादो आसा। agenda number 8 I'm on my feet. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे हांव म्हाका नंबर 8 तो किती गुणायता माचेर प्रश्न हा स्पेसिफिक प्रश्न विचारना। every department has its own, and the tourism department itself has said that the proposal was referred to the government for consideration and it was opined that drafting of Speaker sir, एक laws मिनिट उरला। किती भाषण वाचता? cannot be Speaker sir, allow me to express. Allow me to express. प्रश्न कळलो तुका? आज टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या नावान आज हैदराबादाचे मनीस हाडले हे मनीस हिंगा कितें
What is their role in the department itself? उत्तर द्या. प्रश्न तुम्ही उत्तर द्या. डिपार्टमेंटाचे जेन्ना कामां असतात तो सेंटर गुंडायता. असू स्टेट Basically, मिक्सी मॉडेलाचेर वी आर एबल टू पुट consultants in place. We have the mandate to put consultants in place. ते आन्सर नाका स्पीकर सर. सर आम्ही एक्सपर्ट घेतलो प्रश्न रिपोर्ट विचारला, तयार प्रश्न करता ऐकून कायदो घेतला. नाही. प्रश्न किती रिपोर्ट तयार करून लॉ डिपार्टमेंटान वेट केला. प्रश्नकालांना सोपता श्री प्रवीण शेठ किती स्पीकर सर 0 What are you talking? प्रवीण शेठ when अरे your what department because when your sir department गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगावकर. उपजिल्लो अधिकारी, मामलेदार, सब रजिस्ट्रार अश्यो साबार सरकारी अधिकाऱ्यांची ऑफिसां आशिल्ली केपेची इमारत कड्डम जाल्या. सरकारान अशा कांय इमारतींची वळेरी काडल्या असली तरी ही गजबजलेली इमारत केन्ना जाग्यार पडटा हाची लोक वाट पळयतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते केप्यां जे डेप्टी कलेक्टर ऑफिस आसा, मामलेदार आसा, BDOचे आसा, सब रजिस्टर आसा, ह्या ऑफिसांक आमी सध्या थंय आसात. आनीक तुमी जाण आसतले की ही जी बिल्डींग आसा केपें डेप्टी कलेक्टर, ही बिल्डींग सामकी बॅड कंडिशन आसा. सध्या हेजें थोडेंशें रिपेरींग काम चालू आसा. हेजे फावंडेशनां सुद्दां मार येयले कडेन आसा. म्हणटा ही कितलीशी तेंप जालो हे हांगा केलेंच ना. ही जे रिपेर म्हण तें केलें ना. आनीक हे रिपेर करपा म्हळ्यार PWD जी बिल्डींग कन्स्ट्रक्शनाची जी ऑथॉरिटी आसा हेणी करपा जाय आसा. इतली मेन बिल्डींग ही आनी सगळी लोकांक हांगा इम्पॉर्टंट म्हणजे मेन सिटी केपेची ही सगळी बारीक बारीक गांवचे लोक आसा ते मेन म्हणल्यार हांगा येवपा पडटा तांकां सगळ्यांक केपें. आनीक हीच जर अशी जर बिल्डींग जाली आनी फाल्यां कितें जालें रिस्पॉन्स कोण आसतलो. आनी त्याच बरोबर ही जी पयर केपेचो MLA जो एल्टन डिकॉस्टान सांगलें की ही बिल्डींग बॅड कंडिशन आसा. असेंब्ली सांगलें त्या हेजेर CMान सद्याक एश्युरन्स दिले कडेन आसा की आमी जी म्युन्सिपालिटीची न्यू बिल्डींग जी बाजारांक सध्या आसा हितून शिफ्ट करची म्हणून आनी आमी करपाचो प्रयत्न करता. म्हणून आतां पळोवया कावन्सिलरा विचारून केपेचे जे कावन्सिलर आसात हांकां विचारून ते कितपत रेडी आसा ते हे बिल्डींग दिवपाक. कित्याक ही केपेकार जाले आनी ह्या कावन्सिलराची हार्ट ऑफ सिटी म्हणटा तशें काळीज ही बिल्डींग न्यू बिल्डींग आसती आनी हे काळीज दिताले काय ना म्हूण तें पळोवचें पडटलें. नव्या पोरण्या इमारतींचेर थळाव्या नगरसेवकानय उजवाड घातलो. आयकात दयेश नायकाक. प्रयत्न कितें आसा जी सरकारी ऑफिस आसा ती बिल्डींग गुड कंडिशनाचेर ना तर ताका शिफ्ट खंय तरी करपा जाय. तशें पुलीस स्टेशन मोडटा आसतना PWD क्वॉर्टर्स आसात थंय रिपेर करून पुलीस स्टेशन थंय येलें. तशें केप्यां सरकारी जमीन आनी सरकारी क्वॉर्टर्स जावं सरकारी अशीच आनी 2 पुलीस स्टेशन केल्या पळय तशें बीन बिल्डींग थंय आसा. आतां पयर आयकलें पूण कितें आसा आमचो प्रयत्न कितें आसा केपेकाराचो जे आमी टेनंट्स जे आसात ते शॉप्स ओनर्स जे आसलेले तांकां आमी दुसरे कडेन शिफ्ट केल्यात जावं तांकां आमी अशे दुकानां बांदून दिले कडेन आसा. तेंचो प्रयत्न आसा. आयज ही जवळ जवळ 3 वर्सांनी बिल्डींग तटकळत आसा. बारीकशे कारणां खातीर आमी ही बिल्डींग जी आसा बांदपा खातीर हँडओव्हर DNA केले कडेन आसा. सुडा दिले कडेन आसा. अजून ती कंप्लीट जावना. ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची आसा. आमी फॉलोअप करीत आसा. जी जर आमकां ते हँडओव्हर केलो जाल्यार आमी त्या लोकांक तितून घालपा आसा. पूण आयज मदीं सडनली आयको येलें की मामलेदार ऑफिस जे आसा ते तितून शिफ्ट करची म्हणून. पूण तें पॉसिबल ना. कावन्सिलान डिसिजन घेवची पडटा. ती आमची बिल्डींग जर नॉट गव्हर्मेंट बिल्डींग न्हू ती. पूण कितें आसा CMान सांगले त्या प्रमाणे तेजे विचार करपाक जायो. म्हणटकच जी भाटां जी एक बिल्डींग आसा आमची ऑलरेडी टोटल ती आमी ऑक्युपायड आमचे कडेन आसा. आमी अजून ऑप्शन करूना. जर तर इतली इमर्जन्सी जर गव्हर्मेंट आसा जाल्यार आमची एक भाटां बरी एक बिल्डींग आसा थंय ती व्हरपाक शकता. जाणे करून ट्राफीक कंजेक्शन बी कमी जातलें. तो एक सोल्युशन आसा. पूण ही जी बिल्डींग आसा ते आमकां जे वेपारी आसा ते खंय वतले तांकां ते व्हडली बिल्डींगेक ते दिले जाल्यार ते शक्य ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यात गुन्यांव वाडत आसा. जेली सुरक्षीत ना. कोलवाळची बंदखण ही देशातली सगळ्यात व्हडली ड्रग्स रॅकेट अशें तेलंगणा पुलिसांनी म्हटलां खंय. ताची चौकशी करात युरी आलेमावान विधानसभेत मागले. मजगती तेलंगणाच्या CM आनी गृहमंत्र्याक पत्रां धाडल्यात पूण अजून तांचो प्रतिसाद ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. Telangana police have stated
that one of the biggest countrywide drug racket operates from the central Kolwale jail. This is the statement of the Telangana police. Speaker sir, ठीक आहे सर, तेलंगणा पुलीस किती म्हणटलो आणि तो ना, ना, हांव सांगोत आम्ही मरे ऑलरेडी जे आपण तेजे स्पीकर सर ऑलरेडी तेका लेटर बरयला स्पीकर आणि सर तेका झाला ऑलरेडी होम मिनिस्टरक लेटर हैदराबाद पुलिसान आणि तेलंगणा एंटी नार्कोटिक्स ब्युरो कंडक्टेड अ रेड. एक रेड was conducted for a rave party in a 5-star गाची बावली मू तिंगा तेंका रेड कंडक्ट कोता आसतना हे सगळे इनपुट मेळा. आता स्पीकर सर हेजेर यू राईट चीफ मिनिस्टरा बुरे मरतू बरयला आम्ही माय रिप्लाय कितें दिला रिप्लाय दिवना तेंच्यानी अजून आत तुमगे हा मग सपोर्ट करतो आता बोलायचं म्हणून हा मार मग तू फोन मार आणि सर माय म्हाका सांग सांजे चंद्रबाबू मार फोन तेका आनी सांग हे कित रिप्लाय हा का मग स्पीकर सर कोलवाले जेल पयलीं बरयल्ले ते हा पयलीं बरयल्ले ते म्हटला जाल्यार आम्हा रिप्लाय येईल ना मातशें चॅक कर हें सिरियस तो म्हूण आख्खे कोलवाले जेल इज द बिगस्ट क्रायम एक्टिविटी हॅपनिंग. स्पीकर सर ना बरयले ते जालें मागीर रिप्लाय मातशें सांग आमकां मातशें उलय तूं ते कडेन. स्पीकर सर कोलवाले जेल जें सेल फोन इन द 100 लोकांक फोन मेळ्ळे आनी तें तुवें कोणा बरयतो तूं हें तुगेलें सगळे सीज केले आम्ही सीज केले ते जाल्यार अजून चलते थिंगा एक बायल घेवन वयता भितर आमकां रिपोर्ट मेळा की भितर घेवन वयता तो दवरते का. स्पीकर सर लास्ट मंथ दिस अ व्हेरी सिरियस थिंग 14-year-old girl that was raped. Basically rape survivor was traumatized again when she received a call from that fellow who raped. The 44-year-old person called her and threatened her. This is very serious because an jeli zoritor munis हे भाशेन करपा लागल्यास बिकॉज आय बिलीव दे आर सेंट बाय द कोर्ट टू फेस देयर सेंटन्स आनी ते फोन मान जर जेलींतल्यान जर हांकां धमकी दिवपा लागले जाल्यार हूंय ना हूंय आय बिलीव दॅट दिस इज अ व्हेरी सिरियस थिंग जे यू हॅव टू मेक शुअर दॅट दिस जेल इज नॉट कन्वर्टेड फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज. पुलीस उजो पालोवपी दळ आणि आपत्कालीन सेवा आणि सादुरताय विभागां खातीर योग्य वाहनां गॅजेटी उपकरणां पुलीस स्टेशनां निवासी क्वॉर्टर नात. गुन्यांवात जावपी वाड गोयची प्रतिमा बिगडपी कसिनो हे सगळे विषय विधानसभेत युरी आलेमावान लावन दवरले. पळयात आज आमकां दिसता आउटसायड पुलीस स्टेशन पीपल आर एजिटेटींग डिमांडींग फॉर फायलींग ऑफ FIRs डिमांडींग फॉर अरेस्ट. हें गोंय पयलीं केन्ना जायना आसलें स्पीकर सर. स्पीकर सर 2024 पॉट डेव्हलपमेंट जाली विथ रिगार्ड्स टू दी होम डिपार्टमेंट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग आनी म्हाका दिसता दीज आर इंडिकेटर्स दॅट द people are losing faith in the police. When we speak about crime against tourists, I think the Canadian government advises its female citizens to be careful while traveling to Goa. The advisory maga dista is still active only with pertaining to Goa and Delhi. Because of when due to high rates of violence against women, and hui na hui maga dista you need to check. Speak to the External Affairs Ministry, speak to the double engine and get this clarified. Speaker sir, फक्त Delhi हा आणि गोंयांत आणि हुंयचे स्टेटी ना. Speaker sir, we know that Canadaचे हे they have passed advisory हा तेंगेली की crime against tourists. कोणा कॅनेडियन हय दिल्ली आणि हिंगा हा ते अजून भायर काडना तेमी ते मातशें उलय. Crimes in jails, reports of drugs, jail administrations, all these things need to be looked into very, very seriously. And that's because जे road accidents जाता आणि with regards to road accidents, last calendar year एक 5 दिसांनी 5 deaths in 1 week. आणि if you look at the figures because of this year from January to April 2024, 852 accidents have taken place. Out of which 99 people have lost their lives, 130 people were grievously injured, and 276 got minor injuries. So because answer जेन्ना आमकां डिपार्टमेंट दिता ते मुठाय कोण टुक्को राती घेताय ड्रिंक एंड ड्रायव्हिंग, irresponsible driving, stray cattle, animals. If these are all the basic reasons given to us, but hui na hui maga distas because accidents are killing people like insects. And if you look at the way this is rising, Honorable Chief Minister needs to look at it. I believe the GCCI and GIM has also written to you
to reduce these road accidents. The improvement of road infrastructure जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, डायलन रॉड्रिगेज, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. दिवचल मार्केटात कापोतींचो विषय परत चर्चेत येयला. विक्रेत्यांनी आपल्या दुकानांक बांदिल्ल्या कापोतींक लागून थळावे दुकानवाले बेजारल्यात. फाटीं पालिकेन ह्यो कापोती काडून उडयल्ल्यो. कापोती हुबून केबलय तुटिल्लो. हाजेर दखल घेत थळाव्या दुकान धन्यांनी मागला. परत एकदा दिवचले मार्केटान जे टार्पोलिन जे बांधतात वेंडर्स तसेच डेलीच्या मार्केटान सुद्धा रस्त्याचेर बांधलेले असतात ताजो इश्यू जो आसा तो परत एकदा उबो रावल्लो आसा. फाटल्या वर्सा दुकानांक उजो लागलेलो आनी तेन्ना म्युनिसिपालिटीन जी प्लास्टीक काडलेली ज्यो बांधतात ते ओल्ड मार्केटान कित्याक तर जे फायर टेंडर्स त्या शॉपां कडेन वचपाक पावोंक जाय आसले ते सारके पावनासले आनी त्या खातीर म्युनिसिपालिटीन तांचेर एक्शन घेतली. पूण आतां 1 वर्स जावपाक आयलें आनी जैसे ती परिस्थिती जाल्लेली आसा परत बिचोले मार्केटान सगळेच कडेन आमकां तारपोलीन वयर बांधलेले दिश्टी पडटा. फाटल्या विकाक बुधवारा अशीच घटना घडलेली. एक प्लास्टीक उडोवन वचून जी केबल वायर लायव्ह वायर पडलेली आनी पूण कोणाक कांय जावंक ना. पूण अशे इन्सिडंटूय घडपाक शकतात. ताचेर आतां जे शॉप ओनर आसा बिचोलचे तांच्यांनी म्हटलां की हे तारपोलीन जे आहा ते सगळ्यो काडपाक जाय कित्याक तर आतां चतुर्थी फेस्टिवल सिजनूय येवपाचो आसा आनी हे जे वेंडर्स तशेंच बाकीचे लोक जे परमनंट आसा ते प्लास्टीक बांदतात आनी थोडे शॉपां जी आहा ती लिपली वतात आनी तेंची शॉपां दिसनात कित्याक तर ते टॅक्स भरतात हांगासर आनी पूण तेंचे गिरायक जायना तांकां कित्याक तर ही टार्पोलीन सगळे कडेन बांदल्या कारणान तेंची शॉपां दिसत ना लोकांक अशें तेंचें म्हणणें आसा. काही महिन्यापूर्वी डिचोली मार्केटान उजो लागलेलो आणि हो उजो पालोवपा खातीर ज्या वेळा आमी गाडयो फायर ब्रिगेडच्यो गाडयो आपयल्यो त्या टायमार गाडयो भितर रस्त्यान येवपा खातीर प्लास्टीक बांदलेल्या कारणान खूब अडचण येवंक लागले आनी ताचे मुळे थोडे नुकसाण अशें जाल्ले भरपूर. पण जर हे प्लास्टीक बी जर नसलेले जाल्यार खुबशे नुकसाण टाळपाक शक्य असले आणि त्या टायमार आमी म्युनिसिपालिटीक अशें लक्षान हाडून दिल्ले की हे प्लास्टिकाचेर खूब आमकां अडचणी जाता, दुकानदारांकूय सुद्दां अडचणी जाता आणि हाची दखल घेवन म्युनिसिपालिटीन हे प्लास्टीक सगळे काडलेले सगळ्यांचे दुकाना समोरचे. आणि कालांतर आतांच एक घटना घडली की प्लास्टिका खातीर उजो पेटलो मार्केटान फाटल्यान केबल पडलो आणि हे सगळे अशे प्लास्टिकाक घडटा आसतना परत प्लास्टीक बांदता आणि म्युनिसिपालिटी हाजेर परत आतां एकदां दखल घेना म्हणजे एकदां काडटा परत असले तशे एरिये म्हाज्या मागले अशें करून प्लास्टीक बांदता. हांव परत एकदां म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट करता की ही प्लास्टीक जवळ जवळ सगळे काडून उडया. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. काणकोणचो कोयर थळाव्यांक पिडपाक लागला. यो वच करपी रस्त्या कुशीक लोक कोयर हाडून वडयतात. लोकांक घाणी घुट्टांनींतल्यान वचचें पडटा. सरकारान गंभीर दखल घेवपाक जाय. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवचे थळाव्यांनी मागला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यात जे डेंग्यू पेशंट मेळटा ते सगळ्यान गोंयांत चड पेशंट अशें म्हणून डिक्लेअर जाल्लेले आसा आणि आता हो डेंग्यू पेशंट जो आसा फक्त एका पंचायती पुरतो मर्यादित उरलो ना जाल्यार तो आता संपूर्ण काणकोण भागात डेंग्यू मेळपाक लागल्या आणि खास करून जेन्ना डेंग्यू मेळटा किंवा मलेरिया सारको विषय किंवा जळारां रिलेटेड जेन्ना गजाल जेन्ना खंयचीय दोळ्या मुखार येता त्या वेळाचेर सरकारान त्या गजाली कडेन अलर्ट जावन त्या गजाली इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय. पूण दुर्दैव अशें की आमचे काणकोण तालुक्यांतलो हांगाचो दुमाणे हांगासर जो गार्बेज प्लांट आसा त्या गार्बेज प्लांटा कडेन भितर वचपाच्या रस्त्याच्या जंक्शनाचेर बरेचशे लोक कचरो हाडून हांगासर उडयता. आनीक
ताजे परिणाम इतलो जाता की येणाऱ्या लोकांक यो वच करतना इतले त्रास जाता. टू व्हिलरान जेन्ना वयता त्या वेळाचेर वास लागता म्हणून नाका हात धरता, एखादे पावस पडटा, फुड्यान गोरवां आसता, कुत्री आसता आनी थंयसर अपघात जाता. अशा तरेचे इन्सिडेंट जाल्ल्यान आगोंद भागांतले लोक जेन्ना काणकोण येता किंवा काणकोणांतल्या आगोंद भागान वयता, खास करून ट्युरिस्ट लोक आसात, त्यांचो सामकोच एक मनस्ताप जाता. ह्या गजाली कडेन काणकोणच्या म्युनिसिपालिटीन गंभीर्यान लक्ष दिवन इमिजिएटली एक्शन घेवपाची गरज आसा. जर तर कोणी हांगासर फालतू लोक कचरो हाडून उडयता जाल्यार थंयसर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयात, ना तर कचऱ्याचेर इन्व्हेस्टिगेशन करून पुलिसी कडेन कंप्लेन दिले उपरांत ताजेर इमिजिएटली एक्शन घेवपाक शक्य आसा. आणि जर तर अशें जालें जाल्यार हांगा ब्रेक लागपाक शकता, अशी माहिती खास करून आगोंद पंचायतीच्या आमच्या दयानंद फळदेसाय हाणें सांगिल्लें आसा आणि ताणें इमिजिएटली एक्शन घेवपा खातीर रिक्वेस्ट केल्ली आसा. आणि जर तर आपली रिक्वेस्ट गव्हर्नमेंट फुलफील करिना जाल्यार 15 ऑगस्टा नंतर आपूण कलेक्टर नाल्यार मामलेदाराच्या ऑफिसांत खंय वचून बसतलो अशी तांणी शिटकावणी सरकाराक दिल्या. हांगा जवळ जवळ 5 वर्सां जालीं की हे म्युनिसिपालिटीची जे पळय गार्बेज आसा त्याचो प्रोजेक्ट तेणी केलो आसा आनी तो प्रोजेक्ट रस्त्याक तेकोन जाल्ल्यान आमकां आगोंदच्या रहिवाशांक येवपाक वचपाक त्रास जाता. आगोंद हो जो पळय आहा तो ट्युरिस्ट स्पॉट आहा, ट्युरिस्ट लोक येता वयता आनी आमच्या आगोंदेच्या लोकांक काणकोण बाजारांत डेली बाजार करपाक येवपाक वचपाक पडटा. आनी आगोंदेचे जे लोक आसा ते देवा धर्मा जात्रे काणकोण वयतना आमकां अक्षरशः रातची बायलां फॅमिली घेवन वयतना इतलें घाणीचें साम्राज्य पसरल्या कारणान आमकां खूब असो त्रास जाता. आमकां नाकार हात दवरून जेन्ना आमी गाडी चलयता तेन्ना फुडें एक्सिडेंट जावपाची संभव आसता. डेली तूं सकाळीं आमी कामां वयता काणकोण सावन परती घरा कडेन येता, गाडी जेन्ना तूं चलयता एक हातीर अशें नाकाचेर हात जो आसा तो नाकाचेर दवरपाक आनी एक गाडयेचेर, आनी अशें कितलीं गोरवां मदीं येता आनी जुपकोचे एक्सिडेंट जाता. आनी इतली गार्बेज हिंगा असल्या कडेन इतली गार्बेज इतली गोरवां एकठांय जाता आनी ती गोरवां मेन एक्सिडेंट. आनी हांगा कोण गार्बेज उडयता ते कोणाक कांयच खबर ना. हांगा एक तेम कितें देवूळ अशें केल्लें तें बीन कितें तेंचें बंद पडलें. आनी आतां म्हाका दिसता की तुमकां कळपा खातीर हिंगा एक म्युनिसिपालिटीन एक कॅमेरा सीसीटीव्ही अशें कितें लावचें, हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी कित्याक तेन्ना कळटलें कोण तो गार्बेज उडयता तो. आनी सदांच कसली मलेरिया जावं डेंग्यू जाल्यार वास तर भितर गेलो मनशां अत्यंत हें डेंजरस आसा हेल्थासाठी. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. बुधवारा गोंयांत उटंगराचो पावस झडल्या उपरांत येता त्या दिसांनी हवामान सुदारपाची शक्यताय आसा. IMDन सगळ्यो शिटकावणी उण्यो केल्यात. गोंय 13 तारखे मेरेन 5वे 4 दिसतले. हाचो अर्थ सप्तकाचो उरिल्लो काळ स्थिर हवामानाची वाट पळोव येता. तापमानाचो विचार केल्यार ह्या काळात ते ल्हव वाडटले असो अदमास आसा. आयतारा मेरेन तापमान परत 30 डिग्री सेल्सियसा मजगती पावतले. मॉन्सून मातसो विसव घेतलो, पूण रातचे तापमान 24 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक थीर उरपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा फुडें पळयल्यार दिसभर उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी अदीं मदीं उटंगराचो पावस पडूं येता. बिरेस्तारा चडांत चड तापमान 28 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाची शक्यताय आसा, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान सुमार 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. 13 तारखे मेरेन हलक्या पावसाचो अदमास. वायट हवामानाक लागून कसलीच शिटकावणी ना. ह्या काळात तापमान ल्हव वाडटले. आयतारा मेरेन तापमान 30च्या लागसर. बिरेस्तारा आडवेळ्या पावसाचो अदमास. दिसभर घोळटलो वारो. बिरेस्तारचे तापमान 28 डिग्री आणि 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.